semua kerta somia tuka erga di tanania tu semua kerta somia tuka erga di tanania tu semua kerta tuka ergantita muso sumi manma nun kita tu semua kerta tuka ergantita muso sumi manma nun kita muja sumia muja deva muja sumia muja deva muja somia muja deva muja somia muja deva hallelujah 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. आराधन हाँ करता सोमिया सर्पोडण वंदितादनिया आराधन हाँ करता सुमिया सर्पोडण वंदितादनिया आराधन हाँ करता सर्पोडण वंदिता मुसो सुमी मनमा नुन घेता आराधन हाव करता सर्पोडण वंदिता तुझो सोमी मन मानून घेता मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा Hallelujah 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Muja somia, muja deva, muja somia, muja deva, muja somia, muja deva. मुझा सोमिया मुझा देवा अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका मुझा सोमिया अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका मुझा सोम्या अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका मुझा सोम्या
हालेलुया 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 अरे का जेजू तुका वगळा तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू जय जय तुका जेजू पवित्र सक्रमेंटात तू करोस आजार आसाय सोम्या तुझे हजरपण आमकां हर एक लेगीत तू दिवन आसाय या बहु पवित्र सक्रमेंटात आमचे गती तो आजार आसाय सोम्या आम्ही तुका सरपडून नमान करता आराधन करता स्तुती करता तुका आम्ही होगळाप दिता सोम्या तू आमचो सोमी आणि देव तू खरो देव या स्वर्गा संसाराचो धनी तुझो सोम्या हर एक संगती तुझ्या पांयतळा सरपडता सोम्या कित्याक तू धनी तुका मान होगळाप दिता या सगळ्या बराबर सोम्या हांवूय तुजे मुखार सरपडता सोम्या तुका आराधन करता सोम्या तुका नमान करता तुका महिमा दिता होगळाप दिता सोम्या कित्याक तू आमचो देव आमचो खरो देव आमचो नीज देव आमचे जिवीत सोडून असो तुझो सोम्या तुका जाव मान आनी होगळाप तुका जाव महिमा आराधन आनी स्तुती आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो जुलैची 3 तारीख सांत थॉमसाचे फेस्त आमी आचरण करता. भारताक आयिल्लो आपोस्तल भारताक येवन स्वार्था प्रगट केल्लो आनी हांगासर येवन मार्तीरपणाचें मरण पावल्लो तो रक्त साक्षांचें रगत आमी म्हणटा भावार्थाचें बी या आमच्या देशांत भावार्थ विस्तारला भावार्थ प्रसार जाला भावार्थ जीव आसा जाल्यार या देशाक येवन स्वार्था प्रगट केल्ली आमी म्हणटा सांत थॉमसान आनी जेजूच्या जिवानपणा उपरांत जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडल्या वेळार थंयसर थॉमस नातरलो सीस थॉमसाक म्हणटात सोमी आमकां भेटलो सोमयाक आमी देखलो आनी तवल ताणें म्हणलीं उतरां ताच्या हातांच्या गायन म्हजें बोट घाल्ल्या करीत ताच्या कडवळान म्हजो हात घाल्ल्या करीत हांव सतमान सोना आनी जेजू दिश्टी पडोवन थॉमसाक म्हणटा तुजें बोट हांगा हाड म्हज्या गायान घाल तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल आनी तवळ थॉमसान म्हणलीं उतरां म्हज्या सोमया म्हज्या देवा भावार्थाची उसारणी मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज तसो सोमी थॉमसान उसारलेलो म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हणून उसारलेलो मान तकली बागायिल्लो साक्ष दिल्लो भावार्थ प्रगट केल्लो तसो सोमी या बहुपवित्र साक्रामेंतांस जिवो आनी खरोच आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी दुसरो कोणीय न्ही आनी यात सोमयाक ताणें प्रगट केलें यात सोमया खातीर मार्तीरपणाचें मरण पावल्लो सांत थॉमस आमच्याच देशांत तर या सोमयाक या देवाक मान करून आमी म्हणया मान आनी महिमा आराधन तुका स्तुती तुका या देवाक आमच्या म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हणून आमच्या खालसान जावन ह्या घडये ताका आमी उलो मारया मोगाच्या बाबा आनी भयणी ताचें हासर पळोवन ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान वळखून घेवया आनी भावार्थान परतून परतून म्हणया म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया म्हज्या देवा ह्या सोमयाचें आमच्या देवाचें आजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू तकली बागावया ताका आमी आराधन करया नमान करया ह्या देवा मुखार ह्या सोमया मुखार आमी खालती जावन आमचो मान आनी महिमा ताका आमी भेटोवया. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसार सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या मान आनी महिमा मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी
संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या वेळा काळापूर्वी देवाचो आसलो मोगाचेनो आपणाचे देव पोवन लिपोवन मनशापन घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे पाताक पयस केल्लो आमकां मनीस जावन जिवंक करपा दिल्लो आनी तसो जेजू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा तसो सांगात आमकां हर एकल्याक दिवन आसा आनी त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी नामान करया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाचें वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुड घेवन आयलो पातात्मात एक सांडून मुनीसावन जियेलो उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भक्ताक सदांच दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिवी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 20 आणि 8 वाक्य 1-2 असे म्हणता तू सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतार आयक कशी जाल्यार आणि हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश सत्रायन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रा वयर उबारतलो सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतार तू आयक कशी जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद तुजेर पडटले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो ही उतरां एका लेखान जेजूच्या जिवितांत सार्थक जाली म्हणयेत ह्या संवसाराक आयिल्लो तो देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेल्लो तो आनी त्या देखून आज सगळ्या सर्गा संवसाराचो धनी म्हणून सर्व राष्ट्रांचो धनी म्हणून आशिर्वादी जाल्लो आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा मोगाल भवन आनी बहिणीनो त्या देखून तूं खावने थावन कुर्सा पर्यंत विधेय जाल्लो खालतो जाल्लो आनी त्या देखून देवान ताका अति ऊंच उबारला महिमेक उबारला ताच्या उजव्याक उबारला आनी ती पदवी मान महिमा हें सगळें दिलां ह्या ताच्या पुताक देवाक जेजू क्रिस्ताक आनी वसो सोमी आमच्या मुखार ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाचेनो त्या देखून तो किर्तन 140:8 वाक्य 11-14 म्हणटा पृथ्वेच्या रायानो आनी सगळ्या राष्ट्रांनो फुडाऱ्यानो आनी पृथ्वेच्या मुन्सबीदारानो युवाकानो आनी युवात्यानो जाणट्यानो आनी भुरग्यानो ती सगळीं सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करूं कित्याक ताचें नांव एकच वर्तें ताची महिमा सर्गा आनी संवसाराचेर परचलता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो सगळ्या सर्गा संवसाराचो धनी वो
ताची पदवी महिमा ससनाच्या ससनाक परजलता आनी त्या देखून किर्तनकार म्हणटा मलगड्यांक तरणाट्यांक भुरग्यांक युवाक युवतींक हर एकल्याकी ताची महिमा गावंक ताका आराधन करूंक ताका नामान करूंक ताची स्तुती गावंक कित्याक ताची महिमा सगळ्या संवसारार परजलता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमचो हर एकल्याचो धनी आमच्या हर एकल्याचे जिविताचो राय तो जावन आसा. म्हजें आनी तुमचें आमचें हर एकल्याचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें. म्हज्या बुदवंतकायेन न्ही, म्हज्या पयशांनी न्ही, म्हज्या शिकपान न्ही, म्हज्या आस्त बदकान न्ही मोगाचें न्हू. ताणें ह्या सोमयान आमचें जिवीत हर एका दिसा हर एका घडये म्हणल्या बरी चलोवन व्हरचें ताणें जावन आसा. त्या लागून एक घडी आमचे दोळे धांबिया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया मोगाचें न्हू. ह्या दुनियाच्या सर्गा संवसाराच्या रायाच्या पांयथळा आमकांत समर्पण करया मोगाचें न्हू. ताच्या पवित्र हातांनी आमकांत समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचें सगळें जिवीत ताच्या मुखार आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. कशें तो देवाचे कुशी जाणा जालो, देवाच्या कुशेक खालती मान घालो, देवाची कुशी ताणें जारी केली आनी त्या मारीफात देवा तावन तो आशिर्वादी जालो. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमची कुशी न्ही, ताची कुशी कितें, तो म्हजे तावन कितें आशेता, आमी कशें चला जाय, कशें जिये जाय म्हणली ताची अपेक्षा मांडावळ म्हज्या जिवितांत जावन आसा. हें समजूंक आमी करपा मागया मोगाचें न्हू. आनी ताच्या कुशेक खालती मान घालन आमी आशिर्वादी जावन जियो, जावं आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमच्या शेजारा वाड्यान आमी खंयसर जावं थंय आमी सगळ्यां आशिर्वादी जाल्लीं जाय. आमच्या मारीफात सोमयाची आशिर्वादां वाळा जाय हेरांक. आनी त्या देखून आमकांत त्या सोमयाच्या पांयथळा ह्या घडये समर्पण करया मोगाचें न्हू. समर्पण करया. तसो सोमी देव आमच्या मुखार आसा. सांत तोमासान परगट केल्लो तो भावार्थ, म्हज्या सोमया म्हज्या देवा, तसो म्हजो सोमी, तुजो सोमी म्हजो आनी तुजो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांस जिवो खरो आजार आसा. तर ह्या सोमयाक, ह्या देवाक म्हजें आनी तुजें जिवीत मोगाच्या बाबा भयणी ह्या घडी आमी समर्पण करया. समर्पण करया मोगाचें न्हू. सगळें आमचें जिवीत, आमच्या जिवितांतलो सूख संतोष, आमच्या जिवितांत ताणें दिल्लें सगळें बरेंपण ताच्या पांयथळा आमी समर्पण करतना आमच्या जिविताची कोडू घडिता, आमच्या जिविताची दूख बेजाराई, आमच्या जिविताची पिडा शिडा, आमच्या जिविताचे समस्ये, आमच्या जिविताची पडणी, आमच्या जिविताची अस्गतगाय उणेपण जे कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें ताच्या पांयथळा समर्पण करया. आनी त्या सोमयाक आमी नमन करया. त्या सोमयाची स्तुती आमी करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी ताका आमी आराधन नमन आमी करया मोगाचें न्हू. ताका होगळाप स्तुती आमी दिता आसतना ताच्या आशिर्वादांचो शिवर मुजेर आनी तुजेर आमचेर हर एकल्याचेर वालता मोगाचें न्हू. ताच्या सक्तेन आमी आशिर्वादी जाता, आमी हर एकलीं आशिर्वादी जाता. तर त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नमन करया, आमचें समर्पण ताका आमी करया. पाण संको 30. आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य घे अभिजात घे, आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य घे अभिजात घे, आराधना नमना, आराधना नमना,
आमच्या जिवितांत दाळाई दाखयल्लो देव आमच्या मुखार आसा. हर एक घडी आमच्या जिवितांत ताची कृपा वालता मोगाचे न्हू. तो देव आमच्या मुखार आसा. तर या देवाक आमी नमान करया, आराधन करया. त्या देवाची आमी स्तुती गावया मोगाचे न्हू. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ನೂರನು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ ಏ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಜಾತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ महिमेन भरलेलो देव आमचे मुखार आसा. त्या महिमेच्या उजवाडान भरलेलो तो आणि तसो उजवाड हर एका जाग्यार आणि प्रत्येक जण म्हज्या आनी तुज्या जिविताक तो उजवाड फांगता मोगाचे न्हू. उजवाडाची किर्ण, उजवाडाची संपूर्ण उजवाड आमचे मुखार आसा. आणि या उजवाडात हांव उजवाडाची किरणां वालतात म्हज्या आनी तुज्या जिविताक. तर या संवसाराच्या उजवाडाक जेजू क्रिस्ताक या बहुपवित्र साक्रामेंतांत आजार आसच्या आमच्या देवाक आमी आराधन करया, आमी नमान करया. महिमान दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो, लुका सोवांचेल अध्याय 10 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार जेजू 72-70 जणांक मिसावाक धाडचें तें घडीत. आणि थंयसर जेजू वाक्या दुसऱ्यांत म्हणटा, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून एकाच दणया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा म्हणटा. पीक दाराबस्त आसा, वावराडी थोडेच, त्या देखून दणया लागीं मागा. ताच्या पिकाच्या शेतांत वावराड्यांक धाडच्या खातीर. आणि त्या देखून जेजू म्हणटा, वसा सुवार्ता परगट करा. म्हणून धाडटा आसतना तो म्हणटा वाक्य 3 वसा पूण तुमी सत्राई करा. सुण्या वाकटा मध्ये शेळयांक धाडलेल्या परी हांव तुमकां धाडटा. वसा पूण सत्राई करा. सुण्या वाकटा मध्ये
शेळयांक धाडलेल्या परी हांव धाडटां. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज एकाल्याकान आमकां एकल्या की तसो जेजू तिसो सुवार्थ परगट करूंक आपयता. आज आमी आमच्या घरांनी, आमच्या जाग्यांनी आनी आमी खंय वावर करता, जियेता, त्या सुवात्यांनी ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आसा. पूण जेजू आज तिंत उतरां म्हणटा, सत्राय करा. सुण्या वागता मदें शेळयांक धाडलेल्या परी हांव तुमकां धाडटां. कित्याक आज आमच्याय देशांत, आमच्याय बोवारे इत परिस्थिती मोगाचे न्हू. आज आमचो भावार्थ जियोंक, भावार्थ परगट करूंक आज तितलें सलिसायचें न्ही. तें कश्टाचें काम. त्या देखून पयलें आमचे जिविता मारिपात तो भावार्थ आमी परगट करता आसतना आमी हेर वाटांनी, हेर रितींनी हो भावार्थ आमी परगट करूंक आसा. आज आमच्याय समाजेचेर आमी नदर घाली जाल्यार आज आमच्याय समाजेंत अन्याय आनीत ताका जागो आसा. सतानितीन प्रामाणीकपणान जियोवच्या व्यक्तींक आज कश्टांची जिवीत आमच्या समाजेंत, तसल्या समाजेंत एकाल्याकान आमी जियोवन आसा. आनी त्या देखून आज समाजेंत निती प्रकार आनी निती खातीर झुजतेल्यांक कैद करतात, जैलान घालतात. हे फाटल्या दिसांनी जायतें घडोवन आसा आमच्याच गांवांनी मोगाचें न्हू. दुसऱ्या कडेन समाजेंत निती खातीर, न्याय खातीर वावुरतेल्यांक, झुजतेल्यांक आनी त्या दिशेन उलयतेल्यांक कितें पुरो घडोवन आसा आमकां कळयत आसा. धर्मीक स्वातंत्र्य आज आमचे खातरलां. एकाल्याकान संविधानान धर्म प्रचाराक आमकां दिल्लें तें हक्क एकाल्याकान दामून दवरलां. आज धर्मा विशयान उलोवंक ना, धर्म परगट करूंक ना. आनी तें केलें जाल्यार आज आमकां विविध अपराध आमचेर मांडून जैलान घालचें, हें आज आमच्या बोवारीक घडोवन आसा मोगाचें न्हू. आज आर्थीक परिस्थिती आमच्या बोवारीक तितली सलिसायची न्ही. आज एकाल्याकान बोळ आसल्याचें बोळकें म्हणल्या बरें. आज अधिकारार आसलेले, उंचल्या वर्गान आसलेले ते ग्रेस्त जावन येतात. आज दुर्बळ लोक कश्टाता, जियोंक कश्टाता. कितलेकी जण तांचे जिवीत होकडावन काडून आसात. तांचो जो जिवीत जीव घात नाश करना अशें आर्थीक परिस्थिती एकाल्याकान आज बिगडल्या. असल्याय समाजेंत, असल्या परिस्थितींत आज आमी जियोन आसा मोगाचें न्हू. आनी एक कूस आमी पळयल्यार राजकीय. आज आमच्या देशांत आमच्या बाबारी आज जावची ती राजकीय डोंबराटा म्हणून पळयल्यार एक न्ही आनी एक रितीन हे टी व्ही पळोवचें नाका, हे वाचचें नाका पेपरां. आज तसली परिस्थितीक आमची समाज राजकीय स्थिती पावल्या म्हणयेचे. आज सतान निती जियेतेल्यांक अधिकारार रावोंक सोदना हे घडोवन आसा. आनी असल्या परिस्थिती, एकाल्याकान सामाजीक परिस्थिती, एकाल्याकान आर्थीक परिस्थिती, एकाल्याकान राजकीय परिस्थिती, एकाल्याकान आमची धर्मीक परिस्थिती, ह्या सगळ्या मध्ये आमी जियोन आसतना आमी सुवार्थ परगट करूंक आसा. आमच्या सोमयाक आमी साक्ष दिवन जियोंक आसा. आमचो भावार्थ तो थीर सांबाळूंक आसा. असल्या सगळे सन्निवेशन आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, सुण्या वागता मध्ये शेळयांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां, सत्राय करा. आनी हें पुरो करता आसतना वाक्य 7 म्हणटा, वावुराड्यांक माजुरी फावो. वावुराड्यांक माजुरी फावो. कोण पळय जेजू खातीर जियेता, जेजूच्या नांवान जियेता, जेजूचे मिसांव करता, तसल्यांक माजुरी पावो. न्हय माजुरी पयशांनी, वस्तूंनी मोगाचें न्हू. आमची नांवां सर्गार बरोवन आसतलीं. सर्गींच्या राजांत आमची हर एकल्याची नांवां बरोवन आसतलीं. आनी त्या देखून हें आमी उडासान दवरचें. त्या देखून जेजू ताचे सिसांक तेत म्हणलें ते 22 जण गेल्ले, संतोशान पाटी आयले, सगळे मिसांव तांणी गेले. आनी ते येवन म्हणाले, सोमया तुजें नांव काडल्यार बरो, देव थंड जातले, उसांबळते थंड पडतले. आनी कितें बरो घडलें हे सगळे येवन सांगूंक लागले. जेजू म्हणालो, हें पुरो घडलें म्हणून संतोष भोगचो न्ही, हें पुरो जालें म्हणून संतोष भोगचें न्ही. आनी जेजू म्हणटा, संतोष पावा, कित्याक तुमची नांवां सर्गा राजांत बरोवन घाल्यांत. सर्गींच्या राजांत
तुमची नांवां बरोवन आसात आनी त्या देखून तुमी संतोष पावा म्हणलें जेजू थंयसर आमकां सांगता मोगाळ भावान आनी भयणीनो. त्या देखून तो आमी एकल्यांनी क्रिस्ताक वळखा जाय, क्रिस्ताचें मिसांव आमी करी जाय मोगाचें न्हू. आनी जेजूच्या नांवान आमी जिये जाय आनी जेजू खातीर आमी जिये जाय मोगाळ भावान आनी भयणीनो. हे आमचे एकल्याचें जिवीत मिसांव जावन आसा. त्या देखून तो सा पावलो फिलिपिकारांक बरोवन अध्याय 3 वाक्य 10-11 म्हणटा, क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुना जिवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आनी आशा. सांबावलो फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा, हांव जी येता जाल्यार हांव ती सुवार्ता प्रगट करता जाल्यार हांव तें मिसांव करता जाल्यार ह्या एकच उद्देशा खातीर एकच उद्देश. आनी त्या देखून तो वाक्य 12 मुनदर्शन म्हणटा, हें हांवें इतल्या भितरच जोन जाला म्हणून न्ही, हांव येदोळ तूं शेवटा पावला म्हणून न्ही, तरी पूण हांव आनीकी धांवत आसां, हांव आनीकी धांवत आसां. म्हजें जालें मुक्त जालें म्हणून न्ही, हांव धांवत येत आसां. आनी त्या देखून वाक्य 14 म्हणटा, शेवटी मेळोंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कोसोन म्हणजे जेजू क्रिस्तांतय उंचलें आपोवणें मेळ्ळेल्यांक तयार आसलेलें इनाम जोडी जाय म्हणून हांव साधन करन धांवता. त्या देखून जेजून तयार केल्लें तें इनाम जोडच्या खातीर हांव धांवतेंच आसां. हांव म्हजें जिवीत जियेत आसां, हांव म्हजें मिसांव करीत आसां मोगाचें म्हणटा. आमच्यात देशांत मिसांव करन मार्तीरपण मेल्लीं राणी मारिया आमकां कळीत आसा. मध्य प्रदेशाच्या इंदोर दियेसींत थंयसर ती वावर करनासली आनी प्रत्येक जावन दुर्बळ्यां खातीर, कश्टतल्यां खातीर, सामाजीक तरान कश्टतल्यांक, आर्थीक तरान कश्टतल्यांक, राजकीय तरान कश्टतल्यांक असल्यांक सुडका जोन दिवं तांच्या बरेपणा खातीर वावरलेली ही स्त्री. आनी तिका मार्तीरपणाचें मरण मेळ्ळें जाल्यार आज तिका सांता भक्ताचो कुरो मेळ्ळा. तें सर्गीचें इनाम मोगाळ भावन आनी भयणीनो तिका तयार केल्लें सर्गीचें, तें तिका तयार केल्लें इनाम तिणें तें जोडलां म्हूण येत. आनी थोड्याच दिसा आदीं आतांच्या पाप साहेबान, पापा फ्रांसिसान आनी एकल्याक लायिकाक, भारताचो लायीक ताका सांत म्हणून पासारलें, लाजरस देवसायम पिळ्ळे. आनी हो ही एक कन्वर्त जाल्लो एक लायीक आनी ताचोय भावार्थ तो जियेल्लो, तो भावार्थ ताणें परगट केल्लो आनी त्या भावार्थ्या खातीर ताका मार्तीरपणाचें मरण ताका फावो जाल्लें मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जावन तो वावर केल्लो सक्कड जाती काती मदें, सक्कड एकत, आमचे मदें भेदभाव ना, आमी एकत देवाचीं भुरगीं, आमी सगळां एक, आमचे म्हळें ती कुळी ही कुळी, ती जात ही जात म्हणना, आमी सगळां एकत देवाचीं भुरगीं, उंचलीं आनी सकयलीं म्हणली नांत. ह्या खातीर तो झुजल्लो आनी त्या देखून ताकाय मार्तीरपणाचें मरण मेळ्ळें आनी आतां सांतीपणाचो कुरो ताकाय ह्या भावाक लाभला मोगाचें न्हू. तो सर्गीचो शेवट आमकांय एकल्याक तो मेळोंक आसा आनी त्या देखून आमी धांवत आसा. आमचें ही पयन मुख दोना आमी मुखार वचोंक आसा मोगाचें न्हू. एका दिसा आमी धांवोंक आसा आनी धांवोंक आसा तो शेवट दोरता पर्यंत. तरी एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू. एक घडी आमी मौन सांबाळया मोगाचें न्हू. आमकांय भावार्थाचें दिर्वें मेळ्ळां. तसो भावार्थ सांत थोमासान परगट केल्लो ह्या भारत देशांत, ह्या आमच्या मातयेर. तसो भावार्थ म्हाका तुमकां लाभला मोगाचें न्हू. आनी हो संपूर्ण भावार्थ ह्या सोमयाचेर, ह्या जेजू क्रिस्ताचेर. आनी त्या देखून तो सांत पावलान म्हणलीं ती उतरां आमी आयकलीं. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी आशा.
क्रिस्ताक आम्ही वळखा जाय आणि ताच्या जिवंतपणाची पदवी आम्ही बगी जाय म्हण म्हजी आशा. आणि त्या देखून तो म्हणता म्हजी धांव हांवें मुग्दोवना, येदोळांव शेवटा पावना, तरी पूण हांव आनीकी धांवत आसां. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी त्या शेवटाक पावना, आमी धांवत आसा मोगाचे न्हू. आमी त्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंक आसा. ताचे जिवंतपणाची पदवी एक दीस आमी बगूंक आसा आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आमी वांटेली जावन सर्गी आमकां तयार केल्लें तें इनाम हांवें आनी तुवें बगूंक आसा मोगाचें न्हू. तर आज आमी त्या सोम्या कडेन मागया मोगाचें न्हू. त्या सिसांनी एका घडये मागल्ले, सडय आमचो भावार्थ, थीर कर आमचो भावार्थ म्हणून जेजू लागीं मागल्लें मोगाचें न्हू. आज आमी त्याच जेजू मुखार आसा. आज त्याच जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. जेजू म्हजें आनी तुज्या जिविताचें कडाप मोगाचें न्हू. आनी माथेव वांजेल अध्याय 7 वाक्या 20 आनी 4 म्हणटा, खडपाचेर घर बांदिल्लो बुद्धवोन मनीस. जेजू म्हणल्यार खडपाचेर जिवीत बांदिल्लो बुद्धवोन मनीस. वारें वादळ आयिल्लें, त्या घराक मारलें जाल्यार तें हालचें ना, धलचें ना, तें कोसलोन पडचें ना. कित्याक जेजू म्हणल्यार खडपाचेर बांदलां. आज म्हाकाय तुकाय तेंत आपोवनें मोगाचें न्हू. जेजूक हांवें आनी तुवें वळखा जाय. ताचे जिवंतपणाची पदवी हांवें आनी तुवें बगा जाय. त्या देखून म्हजो आनी तुजो भावार्थ थीर जायचे, घट जायचे मोगाचें न्हू. आनी ही धांव आमी धांवोंक आसा. शेवटाक पावता पर्यंत आमी धांवोंक आसा. तर आज त्या सोम्या कडेन कृपा मागया मोगाचें न्हू. कितलेय कश्ट आयल्यार, कितलीय दूख दुनी आयल्यार म्हजो भावार्थ दंडळूंक सोडनाका. म्हजो भावार्थ दंडळूंक सोडनाका सोम्या. म्हजो भावार्थ घट कर, म्हजो भावार्थ थीर कर, म्हजो भावार्थ सडय सोम्या. म्हणलें आज आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी ती कृपा त्या सोम्याच्या मोगांत रावोंक, ताचो मोग आखेर पर्यंत करूंक, ताचो मोग आखेर पर्यंत अनुभव करूंक सोम्या आमकां कृपा दी म्हूण त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. खालतेपणान आमी मागया. एक घडी मौनपणी आमी मागया. जेजू विने आमकां जिवीत ना. जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें कडाप. जेजू म्हणल्यार कडपाचेर बांदिल्लें घर, जिवीत कुटाम तें आलाना आनी धलाना, बिलकुल तो सांबाळटा. तें करून ह्या कडपाचेर म्हजें जिवीत थीर करूंक, घट करूंक म्हाका कृपा दी म्हूण त्या सोम्याच्या मोगांत आखेर पर्यंत रावोंक कृपा दी म्हूण त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. त्या सोम्याक आमी सांगया, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तुजो एकलो सोम्या दिरवें म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां. तुजे थंय मात्र हांव जियेतां. तुजेच पासून रचलाय म्हाका. मेलच्याक एक दीस सर्गार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां. ह्या बोगणांनी विणलेलें हें गीत, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तुजो एकलो सोम्या दिरवें म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. हें गीत आमी गावया आनी अमकांत परत त्या सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. पाण संको 108. उबे आमी रावया.
जेसू हांव तुज्या मोगाक शेतां सगळ्या काळसान मोग तूं सो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगाक शेतां जेसू हांव तुज्या मोगाक शेतां सगळ्या काळसान मोग तूं सो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगाक शेतां जेसू हांव तुजे थंय जियेतां जेसू हांव तुजे थंय जियेतां तुजेस पासून रस्ताय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेसू हांव तुजे थंय जियेतां जेसू हांव तुजे थंय जियेतां जेसू हांव तुजे थंय जियेतां तुजेस पासून रस्ताय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेसू हांव तुजे थंय जियेतां जेसू हांव तुज्या मोगाक जेसू हांव तुज्या मोगाक शेतां सगळ्या काळसान मोग तूं सो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगाक शेतां जेसू हांव तुज्या मोगाक शेतां जेसू हांव तुज्या मोगाक शेतां मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजून ताच्या शिसांक म्हणलें उतरां वचा सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट करा आनी संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे संगता आसा जेजू आमचे संगत आसा आमकां हर एकल्याक ही सुवार्ता परगट करचे मिसांव आमकां दिलां जर तर हें मिसांव करीचें जाल्यार आमकांय बोळ गरजेचें आनी आमची सकत आमचें बोळ जावन ताचें मोलादीक दिर्वें तें उतार आमकां दिलां देवाचें उतार तर आतां हें देवाचें उतार आमी आयकुया ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करया ह्या देवाच्या उतराची सकत अनुभव करया आनी ह्या देवाच्या उतराच्या बळान आमची सुवार्ता परगट करूंक आमी करपा मागया तेगून हें देवाचें उतार आमी घेवंच्याक आमकां आमी आयती करया मोगाचें आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये दैवीक शब्द जावन आसलय शब्दाच्या सक्तेन संसार असलोय दैवीक शब्द जावन आसलो शब्दाच्या सक्तेन संसार असलो ए तूं कृपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी ओरत्या तूं कृपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी ओरत्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन
खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितालो. जंय दोग वा तीग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगांत. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी ध्यान करन आसा मागण्याची सकत वाडोवच्या विशयांत. आज काल आमकां हर एका कुटुंबांत, हर एका जाग्यांनी, समुदायांत, समाजांत समस्ये वयर समस्ये आज आमी पळोवन आसा. ह्या समस्या वयर हांवें तुवें जिखोवंक जाय. ह्या समस्ये पर्याय जावंक जाय तर हांवें तुवें सक्तेवंत मागणें करूंक जाय. हांव तूं सगळां मागता तरी पूण आमकां मुस्तुपटें भोगता कित्याक आमच्या मागण्यांत सकत ना. आमी आमोरे म्हणटा, तेर्स म्हणटा वा इतर मागणे कुटुंबा सांगाता आमी म्हणटा. पळय पुस्तक म्हणटा खंयसर दोगां वा ताजे चड सांगाता मेळोवन मागल्या वेळार खंडीत जावनी हांव तें दितलो म्हणलें वाग्दान सर्वेस्परा देवाचें आसा. तरी पूण हांव तूं पळयता, मुस्तू हांव तूं मागता, कुटुंबा सांगात आमी मागता, सांगात आमी मागता, मागण्या जमतेन आमी मागता, तरी पूण आमचें मागणें मुस्तुपटी आमकां भोगता. आमचें जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळना म्हणल्यार एक चिंताप आमचे मदें साबारांत आसा. पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार देव एक बाप म्हणलें एक चिंताप आसा. एक कुटुंबाचो वडिलां म्हणलें एक चिंताप आसा. आनी लुकाच्या 11व्या अध्यायांत 11 ते 13 वाक्य म्हणटा, तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मसली मागीत जाल्यार ताका मसले बदलाक जीवदाळ दीत, वा थांती मागत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार संवसारीक उदाहरण समिजीचो दिता आनी म्हणटा थंयसर मसली मागतना मसलीच दिता, जीवदाळ दिना, थांती मागल्यार विचू दिना. पूण बापा लागीं मागतना समिजीचो म्हणटा तुमकां पवित्र आत्मो व्हडल्या मापान तो दिता म्हणटा. थंयसर सांगना जेजू तुमी मसली मागल्यार मसली बाप तुका दिता, तुमी थांत्या मागल्यार तुमचो बाप खंड जावन थांती दिता म्हूण थंय सांगना. बगार जेजू म्हणटा जर तर तुमी बरें दिवंक आसा जाल्यार सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. हांगासर एक व्यत्यास आसा मोगाच्यान. संवसारीक बापय, संवसारीक आवय केवल संवसारीक संगत्यो बऱ्यो दिवंक शकता. पूण देवा लागीं हांव तो साबार संगत्यो आज हांव तो मागोन आसा. पूण स्वामी जेजू म्हणटा तुमी कितें मागल्यार, खंयचें मागल्यार सर्वेस्परा देवान दिवचें तुमकां सर्तीक मापान पवित्र आत्म्याची सकत. तर पवित्र आत्म्याची सकत कित्याक सर्वेस्पर देव दिता, बाप दिता? कित्या खातीर हांवें थांती मागल्यार थांतींत दिना, या मसली मागल्यार मसली कित्याक दिना? बगार हांवें मागल्या वेळार म्हाका कित्याक पवित्र आत्म्याचें तेय म्हणटा वाक्य म्हणटा चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. तर माप आसा गी, थोड्यांक चड सकत, थोड्यांक इल्ली उणी सकत आनी थोड्यांक भरपूर मापान पवित्र आत्म्याची सकत वळटा गी. जर तर ही सकत भरपूर मापान आनी थोड्यांक थोडेच मापान आनी थोड्यांक सदाण मापान आसा जाल्यार आमचें मागणें कितल्या मट्टाक भळादीक जावन आसा. हांव तो जाणां मोगाचें न्हू
खंयसर पवित्र आत्म्याची सकत आसा, खंयसर पवित्र आत्म्याचें बोळ आसा, थंयसर सक्कडे साध्य आसा. हर एक करूंक पवित्र आत्म्याक साध्य आसा, कित्याक तो देव असो एक भाग जावन आसा, एक अंश जावन आसा. तर हांव तूं जाणाव मागता आसतना पवित्र आत्म्याच्या टंग्स या आमी सांगता, अन्य भास म्हणटा या दैवीक भास म्हणटा, टंग्स म्हणटा आमी. आनी हातूंत आमी मागता आसतना मस्त बोटी म्हजी आनी तुजी मागणी सर्वेस्पर देव आयकून आमकां आशिर्वाद करता. म्हणल्यार जायतीं उदाहरणां आमच्यान आसात मोगाच्यान. थोडीं 5 मिनटां म्हणटा जावंक पुरो, थोडीं 10 मिनटां म्हणटा जावंक पुरो, अर्दें वर, 1 वर, 2 वर, 3 वर, मस्त जाणां एकेका रितीर मागण्या करतात. आनी ह्या मागण्याक आमी पळयलें जाल्यार मस्त बोटी ताका सकत आसा आनी बोळ आसा, आनी तें मागिल्लें मस्त बोटी आमकां मेळूंक साध्य आसा. मस्त कडेन आमी मागता. मागण्याच्या मनीस सक्कडे एकच लागी सक्कडे आव्हान तूं आमी मस्त बोटी सांगता, आमी मागता तर अनेकल्या कडेन कित्याक वचूंक जाय, अनेका जाग्यार कित्याक वचूंक जाय, कित्या खातीर आमी अनेक कडेन वचचें म्हणलें चिंताप उलोवणें आमच्या समुदायान समाजांत आसा. आदल्या पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर देवाक समर्पिल्ले व्यक्ती म्हूण आसले, आनी तांकां सोडयचे जाल्यार विविध मोल आसलें, एकच मोल न्ही. आमी पळयता लेवी शास्त्रांत 27 अध्याय पयले तावन 6 वाक्य अशें म्हणटा, सर्वेस्परान मोशेक म्हळें इस्रायेलां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, कोणूय एकल्यान एका व्यक्तीक सर्वेस्पराक आंगयलां जाल्यार त्या व्यक्तीक सोडोवचे खातीर दिवंक जाय तें मोल हे परी अंदाज करचें. 20 तावन 60 वर्सां पर्यंत एका दादल्याचें मोल पवित्रस्थानाच्या शेकेला प्रमाणे रुपयाची 50 शेकेलां, स्त्रियेचें मोल 30 शेकेलां, 5 तावन 20 वर्सां पर्यंत चल्याचें मोल 20 शेकेलां, चलयेचें मोल 10 शेकेलां, 1 म्हयन्या तावन 5 वर्सां पर्यंत चेरक्याचें मोल रुपयाचें 5 शेकेलां, आनी चेडवाचें मोल रुपयाचें 3 शेकेलां. तर हांगासर आमी पळयता देवाक समर्पण दिल्ल्या व्यक्तीक थंयच्यान सोडून येयचे जाल्यार एकाक एक मोल आसा. म्हळ्यार सक्कडी एकच लेख न्ही. हांवें तुवें चिंतचे बरी हर एकच लेख आसना, विभिन्न विविध रितीर आसता. नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता हर एका व्यक्तीचें मौल्यमापन त्या व्यक्ती थंय आसच्या त्या बळादीक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेद्वारे जावन आसा. आनी आतां आमी वाचलेल्या वाक्यांत म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हणटा आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान तो पवित्र आत्मो सकत दिता. तर हांव आसल्या बरी अनेकलो न्ही, अनेकलो आसले बरी अनेकलो न्ही, हर एकल्यांक एका स्वरुपाची मागण्याची सकत आसा. हर एकल्यांक म्हाका आनी तुका एकल्या स्वरुपाची मागण्याची सकत आसा. हांवें तुवें मागण्याच्या सक्तेंत चड आनी चड बरें जाय. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या समुदायाक हांव आनी तूं एक गेट किपर चौकीदार म्हणयत या थंयसर एक फारो म्हणयत. सामासे येनातल्या बरी म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या समुदायाक म्हज्या शेजाऱ्यांनी सामस्या येनातल्या बरी रावाचें जाल्यार ह्या कुटुंबाक ह्या समुदायाक ह्या समाजीक हांव आनी तूं एक फार आगार जावन वावर करूंक साध्य आसा. मोगाच्यान एक मागण्याची सकत आसलो. एक फार आगार जर तर बळवंत आसा जाल्यार खंयच्याय एका दुश्ट मनशाक ह्या स्वराक भितर येवंक शकना. त्याच प्रमाणे कुटुंबांनी एक बळादीक मागण्याचो व्यक्ती आसा जाल्यार त्या मागण्याचो सकत आसलो तो फाऱ्यागार म्हळ्यार मागण्याचो व्यक्ती आसल्या वेळार त्या कुटुंबाक सामस्या येनातल्या बरी आडावंक त्या व्यक्ती करना साध्य आसा. त्या फाऱ्यागार थंयसर कसलो आसा, ह्या कुटुंबाचो फाऱ्यागार कोण, आमच्या कुटुंबांत फाऱ्यागार कोण, मागण्याचो पाऱ्यागार कोण, आनी हो पाऱ्यागार जर तर बळादीक सक्तेंत तो बरला जाल्यार थवळ खंडी जावनी त्या घराक त्या कुटुंबाक थंयसर रक्षण आसा. त्या देखून
हांवें तूं उडास दवरायचंय हांव आनी तूं एक सामान्य मनीस न्ही हांव आनी तूं एक यासाक जावन आसा यासाक म्हळ्यार हांगासर हांव आनी तूं अर्थ करचे बरी धर्मीक यासाक न्ही जावंक पुरो पूण यासाक असो अर्थ देवा आनी मनशा मदलो संबंद दवरलो एक व्यक्ती एक यासाक खेदाळे हांव आनी तूं जाणाव सामान्य रितीर हांव आनी तूं यासाक म्हणल्यार अर्थ जाणाव तो जावन आसा यासाक देवा कडेन लोकां पासत विनाती करता तो सॅक्रिफायस करता उपास करता मागणें करता लोकां पासत मागणें करता देवा कडेन संबंद दवरता आनी तो यासाक लोकां पासत मागून लोकांचे समस्ये परिहार करूंक तो एक व्यक्ती जावन आसा तस प्रमाणे तो धर्मीक यासाक आमी हांव आनी तो सामान्य तरेन अर्थ करना आसा पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव आनी तुवें एक यासाक जावन आसा पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 19 अध्याय 6वें वाक्य म्हणटा तुमी म्हाका एक यासाकाचें राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात ही उतरां तुवें इस्रायलितांक सांगूंक जाय जर इस्रायलितांत थवळी शास्त्री फारिजेव तांचे यासाका बरी आसले जाल्यार जेजू सर्वेस्पर देव म्हणटा हर एकलो तुमी यासाकपणाचे व्यक्ती जावन आसात नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता सां पेद्रोन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 9 ते 11 वाक्य म्हणटा पूण तुमी विसून काडिल्ली परजा रयाळ यासकी वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलो लोक काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गजयजय म्हूण ताणें तुमकां विसल्यात म्हाका न्ही तुका सर्वेस्परान विसल्यात मोगाचें न्हू एक यासाकी वर्ग जावन यासाक जावन देवा आनी मनशा मदें आसचो संबंद घट करच्या पासत ह्या लोकां पासत मागोवंक म्हज्या कुटुंबा पासत मागोवंक म्हज्या शेजाऱ्यां पासत मागोवंक म्हज्या ऑफिसांत वावर करतल्या पासत मागोवंक म्हज्या समुदाया समाजा पासत मागोवंक तर हांव आनी तूं खंयसर आसा म्हणलें एक सवाल हांवें सांगलें वडलो देव जावन आसा बाप देव केवळ बाप मात्र न्ही देव जावन आसा रायाक राजवडके आसा आनी राजवडके म्हणटा आसतना थंयसर अधिकार आसा आनी थंयसर त्या राजवडकेच्या विरोध कोण सकयल येतात ताका सोलवून थंयसर मुंदोरसून वचूंक आसा आनी ह्या राजवडकी सर्वेस्परा देव राय जावन ताका आमचे राजवडके तो चलयत आसतना हांव आनी तूं ताच्या राजवडकेंत एक बळादीक सैनीक जावन ताका गरज आसा मोगाचें न्हू आनी हांव आनी तूं असले बळादीक सैनीक जायचे जाल्यार म्हळ्यार प्रार्थना करचे असले सैनीक जायचे जाल्यार हांवें आनी तुवें देवांतय एकवटान मोगान आसल्यार मात्र ती सकत आमचे कडेन आसूंक साध्य आसा पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयता मोयशे मध्यस्थ प्रार्थना करनासलो आनी तो लोकांक सुटका दिवंक शकतलो आनी थंयसर आमी पळयता एक उदाहरण निर्गमन पुस्तकांत 32 अध्याय 11 ते 14 वाक्य म्हणटा मोयशेन सर्वेस्पर आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हळें सर्वेस्परा तुज्या व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतलें भायर काडिल्लें त्या परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय दोंगरा वयर तांचो संवार करचे खातीर आनी तांकां प्रत वयलें काडून तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें तुज्या सेवक असो आब्राम असो इसाक असो आनी जाकोब असो उगडास दवर तुवें तुज्याच नांवान शपथ घेवन तांकां बसयल्लें आकाशाच्या नखेत्रा बरी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो ह्यो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदां काल तो तांचें दायज जातलो देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिल्लें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त ताणें धरली ना तर मोगाचें न्हू उडास दवरया जर तर मोयजेन प्रार्थना केल्ल्या वेळार एक यासाकी रुपार ताणें एक प्रार्थना करन लोकांक घेवन जें खर्ग ताणें रावयलें जाल्यार हांवें आनी तुवें मागणें करन म्हज्या कुटुंबाक येवचें म्हज्या फिरगजे घेवचें म्हज्या देश घेवचें म्हज्या समुदाय घेवचें खर्गा
येनतले बरी मुजो आनी तुजो पात्र कोसलो आनी हांवें आनी तुवें असलेंस बळवंतो सत्यवंतो मागणें कशें करचें म्हणलें चिंताप म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा मोगाच्यान म्हाका आनी तुका कितें सकत आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही मुस्तुपटी आमी चिंताव म्हाका कांय जायना सायबा म्हाका हांव तशें आसा तर हांवें कशें मागलें जायत सवाल आसता न्ही उडास दवरया आब्रामाक भुरगीं नातलीं तरी पूण आब्राम एक यासाकी रुपार ताणें मागिल्ल्या वेळार अभिमेलेकाक ताच्या सगळ्या कुटुंबाक तांचे स्त्रियांचो गर्भ बंद जालो ओपन जालो पळयत पुस्तकांत आमी 22 अध्यायान उत्पत्ती ग्रंथांत 17 वाक्य पळयता उपरांत आब्रामान अभिमेलेकाचेर मागणें केलें आनी देवान ताका ताच्या बायलेक आनी साकरणेक बरी केली कित्याक आब्रामाच्या बायलेक लागून ताणें अभिमेलेकाच्या घरच्या सर स्त्रियांचो गर्भ बंद केलो म्हणल्यार उडास ह्या आब्रामाक तर भुरगीं नात तर आब्राम भुरगीं नातलो जर तर ताणें मागणें केल्ल्या वेळार तांचे गर्भ ओपन जालें जाल्यार तर सवाल येत आब्राम कित्याक ताच्या बायलेक सारा कित्याक मागोन ताचें गर्भ कित्याक उक्तें करना म्हणलें सवाल लोकां थंय येवंक पुरो पूण उडास दवरया आमचे कडेन कितें उणेपण आसा म्हणलें सवाल न्ही हांव आनी तूं ह्या सारकी वर्ग जावन हांव आनी तूं सत्यवंत जाल्ल्या वेळार मागणें केल्ल्या वेळार सगळी सुटका सोडून मेळटा म्हजे कडेन कितें आसा म्हज्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा म्हज्या समुदायान कितें उणेपण आसा सवाल न्ही बगर हांव देवाचो व्यक्ती तूं देवाचो व्यक्ती जावन मागिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा खंयचें जाल्यार सत्यवंत मागण्यांत सुटका सोडवण आमकां मेळोवंक साध्य जावन आसा हाका जायते उदाहरण आसात वेळाच्या अभावावरय हांव तें सांगूंक मुखार सांगूंक वचत ना पूण एक संगत आज हांव तूं चिंतां तर म्हजें तुजें मागणें कशें सत्यवंत जावेत कशें सत्यवंत जावेत पयल्यान पयलें हांवें आनी तुवें उडास दवरूं जाय देवाच्या खुशे प्रमाणें हांवें तुवें मागणें म्हजी खुशी देवाची खुशीच म्हजी खुशी म्हणलें केदाळा म्हजें तें एक चिंताप सुरू जाता गे थवळ देव म्हाका मानवता आनी उपरांत म्हाका मागलें सर देव म्हाका दिवंक शकता हांवें तुवें मनोभाव कशें म्हळ्यार आमची खुशी जायची म्हणून आमी देवा कडेन मागता म्हाका काम मेळ्ळा जाय म्हाका खाजार जाय जाय म्हाका भुरगीं जाय जाय म्हाका थें जाय जाय म्हज्या कुटुंबाक हें जाय जाय आमी एका निर्दिश्ट उद्देशाक मागता मोगाचें न्हू आनी केदाळा तो निर्दिश्ट उद्देश जारी जाता ताजे उपरांत आमी मागण्याक येना कित्याक आमचो चिंताप तो मोटवें चिंताप आनी तो उद्देश जारी जाल्या उपरांत मागण्याक आमी परतन येना पूण देव आशेता कितें म्हळ्यार तसलें मागणें देव आशेना एक मागण्याचो व्यक्ती हांवें तुवें जाय जाल्यार म्हळ्यार देवान हांवें सांगलें मागणें आयकचें जाल्यार तुवें सांगलें मागणें आयकून आशिर्वाद कर जाल्यार देवाक मानवल्लो व्यक्ती हांवें जावंक आसा देवाक मानवल्लो व्यक्ती हांव केदाळा जाता म्हळ्यार देवाची खुशीच म्हजी खुशी म्हणून हांव केदाळा वळखून घेता गे आनी थंय रितीर हांव तूं मागता प्रारंभ करता गे थवळ म्हजें आनी तुजें मागणें एकदम बोळादीक मागणें जावंक शकता देव आमचो स्वार्थ सोडून देवाची खुशी स्विकार करता म्हणून हांव तूं केदाळा दृढ निश्चय करून हांव तूं मागता गे बोळादीक जाता उदाहरणाक हांवें सांगचें आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या गरजा कुटुंबा विशीं ताच्या हेच्या विशीं चिंता पळयत पुस्तक म्हणटा सांलोकाच्या 14 अध्यायान 26 ते 28 वाक्य म्हणटा जर कोणी म्हजो सरशीन येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शिस्त जावंक नसो तर मोगाचें उडास दवरया म्हज्या आनी देवा मदें जर तर खंयची एक आडकाळ आसा जावंक पुरो म्हजो इश्ट जावंक पुरो म्हजे कुटुंबाची जावंक पुरो म्हज्या संबंदाची जावंक पुरो म्हाका मोगाची ती एक अडखळ आसा आनी त्या स्वार्थान हांव तूं आसा जाल्यार तें मागणें हांवें म्हजें मागणें देवाक मानवाना कित्याक थंयसर देव आशेता देवा आनी आमचे मदें खंयचोय गॅप ना जाल्ल्या वेळार देव त्या मागण्याक तक्षण तो स्पंदन आमकां करता मात्र न्ही त्या मागणें आमच्या कितें मागण्याक मागणें आमचेर तो आशिर्वाद घालून आमी मागलें हर एक जायशें करता ल्हानशें उदाहरण तेंचें आब्राम ताच्या पुताक बली भेटयलें विचारल्या वेळार ताणें चिंतूंक ना ओ म्हजो कुटुंबाचो त्या देखून ताका कशी बली भेटोवंक जेवण चिंत नासतना देवा तुजी खुशी जावं म्हणून केदाळ तो बली भेटोवंक मुखार गेलो गे तक्षण पळयत पुस्तक म्हणटा
ताका ते परीक्षा जातास सर्वेस्पर देव ताका विशेष आशिर्वादाने भरता, विशेष तराच्या आशिर्वादाने भरता. आणि त्या खातीर ताजी देवाची कुशीस मुजी कुशी जावन दे म्हूण गेल्ल्या तो आशिर्वादी जालो. ताणें मागल्लें हर एक आशिर्वाद जालें. मोरये मायन केदाळा सांगलें गे जर तर गाब्रियल बडव्यान सांगल्ल्या वेळार तुका अशें भुरगो जाता चरको जाता म्हणटा आसतना म्हाका पात्रांनी मारतात, म्हज्या कुटुंबाक मार्या जाता म्हणलें लेकीन आसतना जाय देवाची खुशी जायत म्हणलें गे ती मोरी वर्ती जाली. आनी आजुनी तिच्या मुखांतर मागल्लें हर एक आमकां साबार जाणांक मेळटा जाल्यार कित्याक ती मान वाल्लो देवाक मान वाल्लो आत्मो तो जालो मोगाच्या न्हू. त्याच प्रमाणे जेजू क्रिस्ताक हाका खुर्सायत आसतना ताका खुर्सोवच्या पयलीं तो मागो नासतना ताणें मागलीं उतरां अर्था बरीत हांव तो जाणाव. तो म्हणटा सर्वेस्पर स्वामी जेजू म्हणटा बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयलें संकश्ट पयस सरून दीत, तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही बगार तुका जाय तशें जावं. पळया खंयसर आमी पुरा कडेन पळयलें मस्त उदाहरणां बायबलांत आसात मोगाच्या न्हू. संक्षिप्त तरान सांगचें जाल्यार केदाळा हांव तूं मागणें करूंक सुरू करता. हांव सर्वेस्परा तुका कशें खुशी आसा तशें जावं दी. हांव तुजें भजन करता, तुका मनवातलें जिवन हांव जियेता. सगळें देवाक सरेंडर करना हांव तो केदाळा जियेता गे. मुझे आनी तुजो आत्मो बळादीक सक्तेवंतो जावंक शकता. आनी आमी केल्लें मागणें सर्वेस्पर देव आयकता. त्या देखून सामाती वाच्या 6 अध्यायान मोतमोर वाक्यांत 6 दिसान सांगलें जावन आसा सदां तुमी पयलें देवाचें रास आनी हर एक तुमकां मेळटलें. म्हळ्यार देवाक मात्र इम्पॉर्टन्स दिया, देवाची खुशी करूंक इम्पॉर्टन्स दिया. थवळ तुमी जें कितें मागतात हर एक तुमकां मेळटलें. एवरीथींग वील फॉलो. म्हळ्यार सरेंडर जावचें हांवें तुवें पयल्यान पयलें गरजेचें मोगाचें न्हू. दुसरें हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता आमचें जें कितें आमचें देवा तें सांगतपण दवरून भावार्थांत जियेल्ल्या वेळार पयलें सांगलें टोटल सरेंडर देवाची खुशीच म्हजी खुशी म्हणून आमी मानून घेतल्या वेळार. दुसरें देवाच्या सांगतपणांत भावार्थांत जियेल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू. जायतीं उदाहरणां आसात, 1-2 तुमच्या मुखार दवरता. हेब्रेयकांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 6वें वाक्य म्हणटा तरी पूण भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पातयेसय. तें आमचें मुळावो भावार्थ. जर तर असलो भावार्थ म्हजे थंय आनी तुजे थंय ना जाल्यार आमी मागल्लें बळादीक सक्तेवंत जायना. जर तर हांव आनी तूं एक सक्तेवंत आत्मो जायचें जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें तुवें घट्ट दृढपाते जाय. देव म्हणलो एक बळादीक आत्मो आसा आनी तो मागल्ल्याक प्रतिफळ दिता. निर्गमन पुस्तकाचें 33 अध्याय थंयसर आमी पळयता 17वें 18वें वाक्य म्हणटा देव म्हणटा ताचे लागीं तुका कितें जाय तें हांव पुरा दिता. आनी पूण मोइशे म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या मुखामळाचो परसळ म्हजेर आसा कशें कर, तूं म्हाका पळोवंक करपा दी. घरा तुमी वचून वशेत आनी थवळ सर्वेस्पर देव ताका संपूर्ण रितीन आशिर्वाद दितात. कित्याक देवाचेर ताणें विश्वास दवरलो. देवान ताका मोइशेक विचारलें तुका कितें जाय तें हांव दिता. मोतमोर नदी 17वें वाक्य म्हणटा तुका कितें जाय हांव दिता. मोइशेन कितें पुराय सर येत आसलें ताणें कितेंय विचारूं ना. तो म्हणटा देवा तुजो संबंध म्हाका जाय, तुज्या मुखामळाचो परसळ म्हाका जाय. आनी तक्षण सर्वेस्पर देव ताका आशिर्वादीत करता मोगाचें न्हू. एरेमिया प्रवादाच्या 33 अध्यायान 3 वाक्य सर्वेस्पर देव थंयसर आमकां सांगता म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतालो, तुका कळीत ना तें वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. आज हांव तूं साबार संगती हांव तूं नेणाव, हांव तूं मागता. ह्या मागल्या उपरांत हें म्हाका जाय बरो हें जायचें तें जायचें म्हण ताच्या फाटल्यान कितें आसा म्हणलें हांव तूं नेणाव. पूण जे दाळा हांव तूं संपूर्ण तरान देवाचेर भावार्थ दवरून देवाक शरणागत जावन देवा कडेन हांव तूं मागता मोगाचें न्हू. थवळ सर्वेस्पर देव म्हणटा तुका कळीत नातले वर्ते गूट हांव तुका कळीत करतलो. आनी असल्या भावार्थांत हांवें तुवें मागोवंक जाय. ताजे कडेन संबंध हांवें तुवें दवरूंक जाय. हो संबंध दवरल्या वरवीं सर्वेस्पर देवाक म्हजो आनी तुजो आत्मो मानवता आनी मानवल्या आत्म्यान मागणें केल्लें देव सदांच आयकता मोगाचें न्हू. तिसरें हांवें तो उडास दवरूंक जाय आमी शांत रावूंक शिकासय.
मुस्तुबुटी आमी धडबडा गडबडा सगळं करता, हांव करता, तुमी करता, सगळं करता मोगाचें न्हू. मागण्याच्या व्यक्तित्वाचे, मागण्याच्या बळादीक आत्मो कशें हांवें तुवें पारखीत म्हळ्यार तो आत्मो जर तर शांत रावता जाल्यार तो आत्मो मागण्याचो बळादीक आत्मो म्हणलें हांवें तुवें निश्चय करियेत. पळयत पुस्तक सांगता किर्तन 46 वाक्य म्हणटा, शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया, राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ. तो जावन आसा सगळो श्रेष्ठ, तोच देव हर एक करता तर हांवें खात्याक टेन्शन करचें. त्याच प्रमाणे हेब्रेयकारांक बरयल्या 13 6 वाक्यान म्हणटा, देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस्परसो म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियोंचो ना, मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. तर हांव आनी तुवें शांत रावूंक हांवां तूं सकल्याव जाल्यार देवातय आसचे ते 3 स्टेप्स मोगाचे न्हू. पयल्यान पयलें संपूर्ण तरान सरेंडर जावन ताची कुशीच म्हजी कुशी म्हणून मानवून घेवन मागचें तसलें व्यक्तित्व आत्मो म्हजो आनी तुजो जावं. दुसऱ्यान ताज्या सांगातपणान जियोन भावार्थ तो आसा आनी तो खंडीत प्रतिफळ दिता म्हणलें असलो भावार्थ दवरलो आत्मो म्हजो आनी तुजो जाल्ल्या वेळार. आनी तिसरें, कितेंय जावं दी, खालें जावं दी, कोणीय म्हाका कांय करूंक साध्य ना, सगळें सर्वेस्पर देव आसा म्हूण शांत रावन हांव आनी तूं केदळा तो म्हजो आनी तुजो आत्मो ते सक्तागी म्हजो आनी तुजो आत्मो एक बळादीक पावरफूल आत्मो म्हूण सांगीत मोगाचें न्हू. आनी हो आत्मो मागणें केल्ल्या वेळार त्या मागण्यांत सर्वेस्पर देव सकत दिता, आयकता, बळ दिता. कातोलीक न्ही आसलेल्यानी मुसलमानांनी सांगतात, तुमी कित्या खातीर सांता भोक्तां कडेन मागणें करतात. कित्या खातीर करता म्हळ्यार त्या सांता भोक्ताचो आत्मो तो बळादीक मागण्याचो आत्मो आनी ताणें मागिल्ल्या वेळार बापा लागीं जेजू लागीं आनी पयतून लागीं मागिल्ल्या वेळार तें मागणें देव आयकता. तर सवाल विचारतात, तुमी मेल्ल्यां कडेन कशें तुमी मागणें करतात. सुम्या जेजून सांगलां, हांव देव, इज देव अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो, मेल्ल्यांचो न्ही. म्हळ्यार ताणें सांगलें अब्रामाची कूड त्या दळां नातली, इजाकाची कूड नातली, या जाकोबाची कूड नातली. तरी पूण कोण ते जावन आसले, ते एक आत्मे. हर एक, हांव एक आत्मो, तूं एक आत्मो, हर एकले आमी आत्मे. आमची कूड नश्वर जावन वचोंक पुरो, पूण आमचो आत्मो तसोच आसा, आत्मो तसोच आसा. ह्यो आत्मो हाका मरण ना, ह्या आत्म्याक मरण ना. हो आत्मो देवातय संबंध जावन बळादीक आसा जाल्यार देवाची कुशीच आमची कुशी, देवाक शरणागत जावन देवाचेर भावार्थ दवरून शांत असो आत्मो सर्वेस्पर देव आत्मो तो बळादीक आत्मो जावन ते मागलेलें देव आयकता. त्या देखून सांता भक्तांची कूड ह्या संवसारान ना जावंक पुरो, पूण जो आत्मो आजुनूय जिवंत आसा. म्हजो आत्मो जिवंत आसतलो, तुजो आत्मो जिवंत आसलो, आत्म्याक मरण म्हणलें ना. तर हांव आनी तूं आत्मो, म्हजो आनी तुजो आत्मो मोगाचें न्हू, वो बळादीक करूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करया, सत्यवन जावंक बळवंत करया. आमच्या कुटुंबाक, आमच्या समुदायाक, आमच्या समाजाक एक चौकीदार म्हणल्यार बरें, एक थंयसर एक वॉचमॅन आसलें बरें. हांव आनी तूं त्या आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या समुदाया खातीर एक घट्ट रावन मागण्याची जावंचे आसलो व्यक्ती जावन सत्यवंत आमचे मागणें जावंक मुखल्या दिसांनी जावंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. आनी ह्या वेळार केदळ हांव आनी तूं सांगता, कितलीं जाणां म्हणलें लायक दोगां वा चड थंयसर आमी मागता, थंयसर सोम्या जेजूचें हजरपण आसतलें आनी त्या हजरपणा वरवीं बळादीक रितीर मात कार्यां सर्वेस्पर देव आमचे मुखांतर सगळ्या मुखांतर करतलो. आनी सर्वेस्पर देवाक हांव आनी तूं बळवंत रितीर महिमा दिवंक शकतले. हांव आमीन. Let us surrender unto the Lord and be still in His presence. Let us pray that the Holy Spirit may bring us His calm, His kindness, and His mercy upon our lives. May everything in us be sanctified by the grace of God, renewing our minds and our souls to tune into God's voice. Lord, we pray today especially for all the people who are suffering through different diseases and different ailments and conditions, situations where there is no escape. Lord, we pray that your Spirit may touch them and heal them from all their diseases, deadly diseases
or conditions where there is no medicines. Lord, we also pray for family members, friends, and the people who are stuck in different situations. We pray for individuals who are trying to defame or attack the individuals who have done no wrong. We also pray for individuals who are stuck in different issues and problems due to their lack of understanding or their mistakes. Lord, we pray that your hand may come upon their lives mightily, touch them and change their situations. Lord, you have said, is anything impossible to me? Lord, we surrender each and every person along with the intentions of our hearts. Lord, mightily bless us, help us to experience your power. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುझ्या मुखांतर गीत संको 137. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೊಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೊಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೊಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೊಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೆ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. The Lord is blessing individuals. The Lord is showing an individual is worried about his parents. The Lord is blessing him and his parents. The Lord is also granting grace for the individuals, old individuals who are staying alone. The Lord is right now blessing families. The Lord today is giving wisdom to individuals to prosper. The Lord is showing that few people are blessed not because of their prayers but because of other people praying for them.
The Lord wants us to give glory to God for every blessing in our life, because few of them have come because of others' prayer, and few have come because of God's mercy. The Lord is showing that He is loving us by giving us all things that are necessary for our good. Few times it may not look good in our sight, but the Lord is showing, I am strengthening you and I am blessing you, and be humble. The Lord is also blessing Father Anil mightily today. The Lord is showing, the Lord is going to give him mighty wisdom and guidance. The Lord is showing that the music which is being played by brother, in the coming days, the power of God will move mightily. The Lord is giving more gifts to the individuals. The Lord is telling, pray to me and I will give you my power of the Holy Spirit in different forms that you have not imagined. Few people may understand more deeply than others. Few things, at times the word of God, at times the knowledge of this world, beyond human understanding. Some individuals may get a very good character of God, the Lord's grace in all their walks of life. Some people may get an amazing grace of God in everything that they do and in every place where they go. The Lord's helping hand will be upon their life. I see few individuals receiving the gift of praying in tongues, and few individuals receiving the gift of praying through the gift of tears. The Lord is blessing an individual's heart who has recently got a job and who is planning to do something for the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी दिबिगल्या मगाच्यानो सुम्याची आशीर्वाद मी जोडूंक वेता आसतना प्रत्येक जण आमची मागणी त्या सवा सगळी सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करुया. सांत तोमासाक सुमयाचें मिसांव मेळ्ळें आनी तो विविध गांवांक प्रत्येक जण आमच्यात देशाक येवन ते मिसांव ताणें जारी केलें. तेन्ना आमकांय हर एकल्याक सुमयान विसलां, सुमयान आपयलां. एक क्रिस्तांव जावन ताची जावन आमकां मागल्यांत आमकां हर एकल्याक ताणें मिसांव दिलां. पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता मारिपात प्रत्येक जण आमच्या जिविता मारिपात ती स्वार्थ आमी परगट करूंक आसा. त्या सुमयाक साक्ष जावन रावूंक आसा. आज आमी विशेष तरान ही कृपा आमी मागया मोगाचेनो. आमी खंयसर आसांव, खंयसर वेतांव, कितें वावर करतांव, त्या सगळ्या सुवात्यांनी सुमयाची स्वार्था परगट करूंक, सुमयाची हातेरां जावन आमी जियोंक, सुमयाची बरी खबर आमी परगट करूंक आमकां जाय आसली कृपा आमी मागया. आनी त्या मारिपाक आमचे पवित्र स्नानाचे मिसांव आमी जारी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण त्या सुमया कडेन आमी विशेष तरान मागया मोगाचेनो. सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. सुमयाची शांती समाधान सगळ्या संवसाराक रास करून दी, वस्ती करून दी म्हूण विशेष तरान आमी मागया मोगाचेनो. आज आमी प्रत्येक जावन सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पवित्र सभाचे मस्तक जेजू क्रिस्त जावन आसा, ते बुन्याद कडाप जेजू क्रिस्त जावन आसा. तर ती सगळी पवित्र सभा पापा फ्रांसिसाच्या मुखेलपणा खाल थीर आनी गट उरोवन दी. आनी प्रत्येक जावन पवित्र सभेन आमकां मेळिल्लें मिसांव ते हर एकल्यांनी जारी करूं. पवित्र सभेच्या हर एका सांद्याक सुमी कृपा दिवन दी. विविध अडखळी मध्ये, समस्या मध्ये, प्रतिरोधामध्ये पवित्र सभा वाडल्या आनी मुखल्या वर्सांनी तत् वाडो, तो भावार्थ थीर रावो आनी सगळ्यांनी जेजू क्रिस्त मनशा कुळाचो सोडवणदार म्हणलें ते वळखूंक ते पावोवन दी म्हूण आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाचेनो. सगळ्या पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर, ह्या जाग्यां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर, भावार्थी लोकां खातीर आमी हर एकल्या खातीर आमी मागया मोगाचेनो.
परत आमच्यात देशा खातीर आमच्यात राज्य खातीर देशांत शांत नीत सदांच रास जावं दी. प्रत्येक जावन अधिकारार आसलेल्यांक बोळबोलायकी मतीक समाधान संतोष जनते गायन अधिकार चलोवंक जाय आसली करपा तसो सुमी तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या दियेसीच्या गवळी बापांक तांच्या मिसावा खातीर मागया. आमच्या याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचेनो. आमचे कुटुंब सुमयाच्या पांय तळा समर्पण करया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या सुमती उडा सडया गांवांत पर गांवांत आसल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया मोगाचेनो. बरो पावस फाटल्या दिसांनी ह्या दिसांनी सुमयान आमकां दिला. सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया ताची स्तुती आमी गावया मोगाचेनो. पूण ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी सुमी हर एकल्यागे राखून दी सांबाळून दी जतन करून दी वायटा विघ्नांतलें सांबाळून दी म्हणून आज आमी ह्या सुमया कडेन मागया. कित्याक तो सगळ्या सर्गा संवसाराचो धनी आमचे मुखार आसा त्या धनिया कडेन आमी मागया मोगाचेनो. आमची वैयक्तीक मागणी आमचे कश्ट दूख बेजाराय समस्ये आमचे शिकाप आनी कितें पूर आसा ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण कर मागया मोगाचेनो. कोणें आमचे लागीं मागूंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर कश्टांतल्या खातीर आमी मागया मोगाचेनो. प्रत्येक जावन आमचो भाऊ गॅवीन हांगासर ह्या साक्रिस्तीन जावन मिरण्याम जावन सेवा दिता. फाल्यां ताचो जल्माचो दीस आज ताचे खातीर आमी विशेश तरेन मागया. हांगासर ताची सेवा आमकां मेळटा. सुमी ताका बोळबोलायकी मतीक समाधान संतोष ताका आनी ताच्या कुटुंबाक विशेष तरान आशिर्वादीत करून दी म्हणून ताचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचेनो. आनी आमची वैयक्तीक मागणी कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून सांगलां तांची सगळ्यांची त्या सवा सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो. मागया आमी पातयेनीन भावार्थान मागलें सुमी आमकां दिता त्या पातयेनी सकड मागणी आमी समर्पण करया आनी त्या सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक फुडें सरया. गावया गीत येत्या व्हडा साक्रामेंतांक. येत्या व्हडा साक्रामेंता सस्तांक नामान करुया पुर्विल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आदर्या सल्वोन्वेच्या अस्कुत विश्व्या भावार्थाचे बोल देव्या. जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावार्था. आमेन. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून फल सदां समचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो खन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना.